विसा उपरांत तुमकां येवकार. कोलवाचे फामाद पारंपारीक बाळक मेनिनो जेजूचे फेस्त सोमारा उमेदीन जाले. भाविकांनी व्हडा संख्येन बेसांव घेवपाक हाजेरी लायिल्ली. इंगर्जेत ह्या वेळार मीस जाले. तशेंच बाळक जेजूचे पुरसांव जाले. ह्या फार्माक वेगवेगळ्या धर्माचे लोक पुराय गोंयच्यान भावार्थान येतात अशी माहिती फादर ऑलिव्हर फर्नांडीस हांणी दिल्या. RD एक्सको खातीर कोलवाच्यान मंदार नायक. कोलयेचे फार्म मिनिंजुरीचे फार्म एक फामाद फार्म जायतो लोक हे फार्मान येतात. न्हूच क्रिस्तांव वेगवेगळ्या धर्माचो लोक येतात. कित्याक जेजू तांकां मागता ते दिता. वर्साचे वर्सा हांवें पळयता लोक वाडटा चोडटा देवस्थान वाडटा आनी तोच जेजू जो आदी वचोऱ्या मिलाग्री करतालो 2000 वर्सां आयजूय वचोऱ्या मिलाग्री करता. आनी हांव हे कोलयेच्या युगाच्यान बाबुल्ला पातकर कसो आनी हांवें ती गोवायकी पळयल्या. कोणाक भुरग्या बाळ नासलें भुरग्या बाळ जेजू बरी मेवलो. कोणाक 10 वर्सां भुरग्यां जातलें भुरगें मेवलो. आनी जायते फेवर्स जे मागला ते जेजून तांकां दिलो आनी हे वर्सा दितलो. आनी आमी फार्मान वांटो घेतलो. तेच परी आमी उर्बेन नव्यानांनी वांटो घेतलो. परबेन वांटो घेतलो. हे पावटी आमी नव्यानांक हांव आनी फादर जोकी फेर्नांडीस 5:30 वाजता ह्या नव्यानांक आमी प्रिचींग करतले शर्मा करतले मीस करतले. आमी सगळ्यांक येवकार दिता. जेजूच्या बेस्तान सगळ्यांक मेळचें. गॉड ब्लेस.